सभापती रमेश तवडकरान कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर भ्रष्टाचाराचे फार पेटयल्यात। देखून भाजपा सरकारात उबी फूट पडल्या। गोविंद गावडेन 26.85 लाखाचो काणकोणात स्कॅम केला। हांव भाजपान 2005 सावन आसा, मात पक्षाक लजेत घालपी कसलेच काम आपणे केल्ले ना। पूण जे गुड्डुले साव गोविंदान केला ते लजेक घालपा सारखे आसा असो आरोप तवडकरान केला। कला आणि संस्कृती संचालयाच्या मार्फत काणकोणाच्या काही स्वयं गटांनी काणकोण मतदारसंघात सांस्कृतिक कार्यावळी करपाचे थारायले। संचालयाच्या तांच्यांनीच पैसे काढले, पण कार्यावळी तांच्यांनी घडोवन हाडूकूच ना। हे पैसे एका फॅमिलीच्या बोल्सात गेल्यात। स्त्री स्थळाचे पंच आणि सरपंचांनी असो आरोप केला आणि एक निवेदन सभापती रमेश तवडकराक भेटयला। तवडकरान हे आरोप मान्य करत गोविंद गावडे या स्कॅमात घुसपला असो फार ताणे गोविंदाचेर पेटयला। उपरांत हेच निवेदन श्री स्थळाच्या पंचांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक भेटयले। सरकाराच्या योजनेचो लाभ दिता आसतना त्या आमदाराक संबंधित मंत्र्यान समजून घेवचें पडटा आणि त्या आमदाराक आपोवन घेवन मंत्र्याक सांगचें पडटा की तुज्या मतदारसंघात असो असो प्रोग्राम आसा आणि तेजे नंतर मागीर तेजे मान्यतेन तो प्रोग्राम जावचो पडटा। पूण हें वेगळेंच घडलां आणि हें वेगळें अशें घडलां की ऐन पावसाळ्यांत जुलय ते नोव्हेंबर पर्यंत 13 प्रोग्राम केले म्हणून सांगून पयशे काडल्याचे लाखो रुपयाचे ते तुमकां खबर आसतलें। आणि हे काडटा आसतना एक वाड्यार 4च घरां आसा, त्या वाड्यार 2 ग्रूप केला। एक केला महामाया सेल्फ हेल्प ग्रूप, संजीवनी सेल्फ हेल्प ग्रूप बुधपाल आणि आदिवासी मंच खोतीगांव बुधपाल। 4 घरां आसा। 2 ग्रुपान 1 लाख पयली ग्रुपाक दिला 1,50,000 आणि दुसरी ग्रुपाक दिला 2 लाख रुपया। जवळ जवळ 3.5 लाखाच्या किती अफरातफर जाला। प्रोग्राम काहीच जाल्ला। महामाया कला क्रीडा संस्कृती संच तेमकां 3 लाख दिला येडा एक वार्डाक, हो जयेश बाबा वार्ड। श्री मुक्ती सेल्फ हेल्प ग्रूप हेका जवळ जवळ 2,50,000 दिला। आदिवासी महिला मंच एकच वाड्यार 2,60,000। तेजे नंतर मागीर पार्वती परिवार येडा खोतीगांव ह्या ग्रुपाक 3.5 लाख। अशे पद्दतीन एकच वाड्यार जवळ जवळ 5 ग्रूप केला, ते ते पयशे काडला। हे तुमच्या दृश्टीन दिसना तुमकां भ्रष्टाचार म्हणो ही फटिंगपणच दिसना? एक वाड्यार कितें ग्रूप जावंक शकता काय कितें? म्हणजे कांय जाणांनी काल म्हाज्या लक्षांत हाडून दिल्लें आणि आज तर प्रत्यक्ष मेमोरंडम म्हाकाय दिलें आणि माननीय मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आसा, मेमोरंडम दिल्लें आसा। म्हणजे स्थिती जर पळयली जर जायत न्ही, म्हणजे हांव 2005 आमदार, 2012 पर्यंत जे आसा न्ही 7 वर्सां हांव ऑपोजिशन आशिल्लो आणि 2012 पासून हांव मंत्री आणि हांव सभापती। म्हणजे एखाद्या म्हज्याच सरकारांतलो मंत्री असो वागूंक शकता म्हणजे प्रोटोकॉल शिस्त डिसिप्लीन नासतना बेजबाबदार वागूंक शकता आसा न्ही, हें हांव पयले फावट पळयतां। म्हणजे खेद दिसता म्हाका, म्हणजे अशी गजाली घडपाक जायना। म्हणजे त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात ते ज्याने ताणें म्हणजे आज सकाळीं म्हाका मेळपाक गेल्ले कांय जाण, आतांच हांव फॉयरांक ते आफोवन माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा। हे कशेंच हांव टॉलरेट म्हणजे सहन करपा सारकी गजाल न्ही। म्हणजे केवळ अशा तरेचे सरकाराचे मंत्री बेफिकीर वागता आसा वागप आणि एखाद्या आपल्याच आमदाराक आणि आपल्याच सिनियर मनशाक अडचणी हाडपाक गजाल जेन्ना घडटा आसा न्ही, त्यो दुर्दैवी घटना आसा आणि ह्यो गजाली आसतना सगळ्या म्हणजे प्रॉपर फोरमाचेर म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचे आसतना वरिश्ठ ह्या सगळ्या कडेन त्या विशयाची चर्चा जातली आसा न्ही आणि हांव ताचो डिमांड करतलोय बी आसा। मंत्र्याचें कितें खरें इंटेन्शन कितें आसतलें आसा न्ही तें खरें म्हळ्यार ताची चवकशी करपाक जाय। चवकशी करपा संदर्भात आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा। आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टराक आमी सांगलें आसा की कितें परिस्थिती आसा ताची म्हाका पूर्ण रिपोर्ट जाय म्हणून आसा। म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा अशा प्रकारची गजाली। एखाद्या सरकारांतले आपल्याच कलिगाच्या विरोधांत जें अशें वागप आनी ती पूर्णपणे खेदजनक गजाल आसा। आणि या गजालीचो या अशा तरे घटनाचो न्ही हांवूय स्वताक जे आसा न्ही हेजे स्पिकर म्हणून पूर्ण निशेध करता।
गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर.